बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 40:3 5वी वोळ साम 43 वर्स 5. देवाचेर विश्वास दवरू, तो म्हजो तारोकू म्हजो देव. मोगाचनो, देवाचेर विश्वास दवरून आज आमी परत नव्यान सांगाता मेळ्ळ्या. ताका आराधन करूंक हो थोडो वेळ ताचे सुवें करसूं. तर आमी दिंबी गेल्या सुम्याक आराधन करया गावन एक भजन विश्वास म्हजो तुजे थंय. आमच्या सुम्याक दिनवासुया मुखांत R31 पेज 377. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. सुम्याचो मोग आमी नियाळ, सुम्याची काकूळ तूं नियाळ. आमची दिश्ट सुम्याचेर घालून ताचे ते आमचो विश्वास आमी परगडया. ताका आराधन करया, ताका नामान करया. तो आमचो सोमी म्हणून आज परत नव्यान आमी वळखुया. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटा पीत. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटा पीत. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळटा वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुळटा वाशेता. विश्वास म्हजो, विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. निरंतरी सुम्याक आराधन करया. सर्गी दळबारां सुवे मेळोन मोरी माय सांजूचे बाप, सगळ्यांच पुडवे देवदूत सांत भक्त देवाक सदांच आराधन करतात. निरंतरी आराधन करतात. आज आमी सगळीं संगता मेळ्ळेली एका मोनान एका काळजान भावार्थान विश्वासान सुम्याक आराधन करया आनी म्हणया, तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो, सुम्या तुजे विने नाका म्हाका कोणी दुसरो. तुजे विन ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विन नाका म्हाका दुसरो. तुझे विन
कोण म्हाका आसरो तुजे विन नाका म्हाका दुसरो विश्वास विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग म्हजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत हालेलुया 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 सोम्या तुका मान आणि होगळा हालेलुया तुका आम्ही नमन करता तुझेर आम्ही विश्वास दवरता पाती येता तुका लागीं सरता तुझ्या मोगाक आकुलती खान करता हालेलुया 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 Thank you Lord we praise you we worship you hallelujah hallelujah कीर्तन 134 Psalm 34 पहिली ओळ तावन पांचवी ओळ आज आमी नियाळ्या आज सुमयाचेर विश्वास दवरून आमी हांगासर हजर आसां ताच्या पांयां तळा ह्या सक्रामेंता मुखार आमी आसां सक्रामेंतान तो क्रोस हजर आसा विश्वासी आमचो देव देखून ताची वाखणी आमी करया ताची स्तुती करया ताच्या विश्वासपणाक आमी अर्घां दिवया ताच्या प्रामाणीकपणाची स्तुती करण पहिली ओळ तावन पांचवी ओळ आमी सांगता म्हणया कीर्तन 34 पहिली ओळ तावन पांचवी ओळ म्हजे उपरांत तुमी सांगा सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो उडवीक उसारता सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो उडवीक उसारता खालती हें आयको खालती हें आयकूं आनी संतोष भोगूं आनी संतोष भोगूं म्हजे सवे सर्वेस्पराची महिमा गाया म्हणजे ते सर्वेस्पराची महिमा गाया सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सांगाता मेळोवन ताच्या नांवाची स्तुती करुया सर्वेस्पराक हांव सोदतां सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता सगळ्या म्हज्या आकांतांचो म्हाका तो निवारता ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात लजेन तुमची तकली पोंदा तुमी केदींच घालची नात ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात लजेन तुमची तकली पोंदा केदींच घालची नात हालेलुया 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 आमी स्तुती करया हालेलुया 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 स्म्या अर्घां तुका होगळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरसिल्लो तुझा हांव तुजें नांव सदैव सांग तुजो मोग सुम्या विश्वासी तुज्या विश्वासी मना प्रामाणीक मना सुम्या आमी मान करता स्तुती करता हालेलुया 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 स्तुती करून गावया आमी गीत आमच्या दैविका नमकांत H2 पेज 74 H2 पेज 74 अर्घां दितलो सुम्याक अर्घां दितलो थाळयो पेटोवन संतोषान देवाक अर्घां दिवया अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो
आणि अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितोलो अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितोलो निरंतरी आम्ही वडा हवसान वडा सक्तीन वडा मोगान आणि आनंदान सुम्या तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या बोटार घासतलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या बोटार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आबा बापा म्हणून तुका फुलो मारतलो आणि अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितोलो अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी मोजी जिनी तुका समर्पितोलो सगळ्या मनान सगळ्या काळजाना सुम्या करगांदीत आसतना आमी अर्गांदी आमच्या भाव भयणी खातीर एक तरानास आमी अर्गांदिता सबार आनी हांगासर अर्गांदिवंक आमकां सांगल्यान आमी उडास करता आज मेरी लोबो ताने विन्सेंट आनी अश्विन फर्नांडीस वसाय जया जेनिवीव आनी वलेरियन डिसोजा हांचे सुवें आमकां मेळिल्ल्या सबार उपकारां खातीर आज सुम्याक ताच्या मोगाक विश्वासीपणाक आमी अर्गां दिवया आज जल्मा दिवसाचेर रन करची टेरेंस बर्बोजा उर्वा वियोला फर्नांडीस वसाय 60th birthday सेवरिन डिसोजा बेंगलोर क्रिस कैल्विन कोडा उडुपी जेराल्ड विन्सन मैनेजर्स शारजा कैलिसा एंटोनिया लुइस बड़कुंजे रेनोला स्मेरा वेगस मैंगलोर पावन डेंजिल वेगस बेंगलोर पैट्सी डिसोजा साकिनाका लूसी मतास बोरिवली 84th birthday सिसिलिया डिसोजा आलंगार हांचे सुवे मेळोन परत सुम्याक तळयो पेटोवन निरंतर आमी अर्गां दिवया सुम्यान केल्ल्या उपकारांक तुज्या मोगाक विश्वासीपणा हरी एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हरी एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकां ताव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकां ताव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिनीस हाडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 सुम्या हालेलुया ओगळाम तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हालेलुया हर्षिताम तुका नावडताम दीन वसाम तुझी स्तुती करता
क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा लुकाच्या वांजेलांत हांव आमी वाचप आज वांजेलांतलें वचप नियाळ तांवायच्या मिसार लुकाचो वांजेला वचवर 9:18 वळ तावन 22 वळ लूक 9:18-22 आनी ह्या सुवार्तेंत आमी अशें आयकता जेजू 2 सवालां ताच्या शिसां लागीं विचारता आनी तीं 2 सवालां आमकां कळीत आसात. पयलें तो विचारता शिसां लागीं, लोक हांव कोण म्हणटा? लोक म्हाका कोण म्हणटा म्हणून. आनी ताका जाप मेळटा, थोडे तूं स्नान दोतोर जुआंव, थोडे एलिया वा थोडे तूं प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. पूण जेजू तांकां आनी एक सवाल विचारता, एक वैयक्तीक सवाल. शिसांक विचारलें ताणें, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हणटात म्हणटना शीस आनी शिसां पैकी शिसांचो मुखेली पेद्रू जाप दिता, तूं देवाचो क्रिस्त, यू आर क्रायस्ट. आनी मोगाळ भावना भयणीनो, हांगासर क्रिस्त म्हळ्यार कितें? क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो वा तेल आयिल्लो म्हणून अर्थ जाता, दी अनॉयंटेड वन. आनी जेजू क्रिस्त वा माखलोलो तेल आयिल्लो कसो जालो? बेश्टें जावना. बगार खुर्सार मोरोन आपलो जीव बलिदान करून रगत वारोवन कश्ट मरण सोसून आनी जिवंत जावन तो क्रिस्त जालो, दी अनॉयंटेड वन. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जेजून अशें आमकां जैत जोडून दिलें म्हूण आमी जाणां. खुर्सार आमकां जैत, देखून आज ताचेर विश्वास दवरतलीं आमी सुरूतावन ह्या आराधनांत आज नियाळ करना जावं आमचो विश्वास सुमयाचेर म्हणून. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुमया म्हजे थंय. आमी विश्वास दवरचें म्हळ्यार ह्या सुमयाक आमी भावार्थान लागीं सरचें, ताका क्रिस्त सुमी वा सोडवोनदार म्हणून वळखोवचें. आनी अशें वळखोन ताका लागीं सर ताचें सगळें जी येतना ताणें जोडिल्लें जैत तें आमचें जाता. देखून जेजून म्हणलें, जुआंव सुवांजेला वचवर 16:30-3 वळ जेजून म्हणटा, संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आनी जुआंवच्या पयल्या पत्रांत वचवर 5:34 वळ म्हणटा, संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. तो भावार्थ आमी जेजू थंय, क्रिस्ता थंय, माखलेल्या थंय, तेल आयिल्ल्या थंय, आमच्या सुमया सोडवोनदारा थंय आसा करचो. देखून हेब्रेवांच्या पत्रांत वचवर 12:2 वळ अपुर्बायेचें उतर. भावार्थ म्हळ्यार कितें? हिब्रूज चॅप्टर 12:2 आमी हें उतर आज आमचें करया. आज सुमयाचेर विश्वास दवरून आमी हांगासर हजर आसांव, ताचे समोर हो वेळ करसितांव, ताका आराधन करून अर्गां दिवन ह्या घडये आमी मागोवंक आमी वेतांव. आनी तें उतर म्हणटा, आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर खंचया, तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमचो भावार्थ जेजू थंय सुरू जाला, जेजू थंय तो आखेर जाय. देखून आयच्या किर्तनांत आमी वाचलें, आमी स्तुती करच्या वखदा, ताचेर नदर लाया, तुमची मुखामळां परजळटलीं, लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. देखून ह्या घडये मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी आज जेजूक आमी पळोवया. तो क्रिस्त माखलोलो, तो आमकां जैत जोडून दिल्लो. आज ताचेर आमची दिश्ट आमी घालतना, ताचेर नदर आमी लायत आसतना, ताका सोमी आनी सोडवोनदार म्हणून आमी मानून घेतना, विश्वासान लागीं सरतना आमकां तो जैत दिता, आमकां तो बोरीं करता, आमकां सुडका दिता. आमचेर एक कश्ट, आमचें वजन, आमचें दूख, आमची पिडा शिडा सक्कड तो जाणा. आमी खंयच्या तरान कश्टांत, खंयच्या पातकांत आसांव, खंयच्या वायटांत आसांव, खंयची तराची आमची सलवणी सक्कड तो जाणा. देखून सक्कड ताका दिवया आनी आमी आमचे हात काळजाचेर दवरया वा आमी विस्तार धरया आनी सुमयाक सांगया, सुमया आमचे दोळे तुजेर आमी उबारता.
तू आमच्या भावार्थ स्वरंबनी शेवट. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा हें उतर आमचें करया आनी आमी मागया ह्या उतरां आमकां आद्रास. आज तुमी आतां आमचो भावार्थ सोडो आनी खऱ्या भावार्थान थेर भावार्थान बरोवशान आमचो भावार्थ तसो सडयता पवित्र आत्म्या आमकां आंत्र आनी त्या भावार्थान आमी मागया. म्हजे उपरांत म्हणा आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर खंसया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमचे दोळे ह्या घडये सुम्या जेजूचेर आमी खंसया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. सुम्या जेजू आमचे दोळे तुजेर आमी खंसयल्यात. तू आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमचो भावार्थ सडय सुम्या आमी भावार्थान कितें मागता तें तूं आमकां दिताय म्हणून आमी पातयेता. सुम्या जेजू पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दी. पवित्र आत्म्यान आमचो भावार्थ घट कर थीर कर तो सडय आनी ह्या मुखांत्र सदांच तुजेर विश्वास दवरून जियेवंक आमकां फावो कर. आमकां बरी कर, आमकां गूण कर, आमकां सुडका दी, सोडवून दी. सर आमचे कश्ट, सर आमचें वजन, आमची खंत बेजाराय, पिडा शिडा हरी एक तत्वार तूं आशिर्वादीत कर. तुज्या नांवान आशिर्वादीत कर. तुज्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. अर्गान जेजू, होगलाब जेजू, महिमान जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे दोन्ही हात उबारया, स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Lord. Lord, increase our faith. आमचो भावार्थ सडय सुम्या पवित्र आत्म्या आमकां सुम्या आमकां बरी कर, गूण कर, सुडका दी, सोडवून दी. तुका उलो मारच्या एकल्या तुजेर विश्वास दवरतल्या आमकां तुज्या मोगान भर, कृपेन भर, बेसावानी भर, देण्यानी भर, सुडका दी, सोडवून दी. May there be mighty healing and deliverance today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमी मागया हें कंतर आमी गायतना भजन आओ पावन आत्मा तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. आओ पावन आत्मा तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. आओ पावन आत्मा तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. पवित्र आत्म्याची कृपा ताची देणी ताची फळां आमची जावं. पावडतान विश्वासान सुम्याक उलो मारया आनी मागया. सुमी ताच्या पवित्र आत्म्या आमकां बरी करता. त्या उज्याच्या स्पर्शन तो आमकां पडता. तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार. तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार. आओ पावन आत्मा
तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. सुमेच कृपा आज आमच्या थंय वाळोवन दी, आमच्या गरजांनी वाळोवन दी, आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी, आमच्या जाग्यांनी हर एक वस्तू थंय, आमच्या वावरांत, आमच्या दिसपडत्या कामांनी आमी कोणा खातीर मागता ह्या घडये तांचे थंय वाळोवन दी. आमच्या मोगाची कश्टूंची आज आस्पत्र्यांनी घरांनी जिवीत मोरणा मदें झुजची सबार जाणां आज रिणांत आसा तांचे थंय तांचे रीण बेगीनच तुमी फारीक करूं, तांकां जायशी कृपा जायशी वाट चवकसाय सक्कड तुमी दिवं मागया आमी सक्कडां खातीर. हांगासर जायतीं त्या सवां आयिल्लीं आसात. आमी उडास करता आज जेनिवी फर्नांडीस, जेसिका शार्लेट फर्नांडीस बऱ्या कामा खातीर, कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर रीना आनी जया डिसोजा ताकोडे, विन्सेंट मॉरस कुडुपू, स्पीडी रिकवरी ऑफ आशेर सॅम्युअल उर्वा, तशेंच बेगीन गूण जावच्या स्पीडी रिकवरी ऑफ आयश्रा शेट्टी सांता क्रूज. स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम फिलोमेना किन्नीगोळी, कॅन्सरान ती वळवळटा, कॅन्सर पिडेसांक तुमी बरें करूं आपडूं म्हणून आमी मागया. तशेंच सरलेल्या सुमेसां खातीर आमी उडास करता. ब्लेस डिक्रूस मुंबय, सुजान कुएल्लो मारोल, वलिरियन जोसेफ डिसूज साकिनाका, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सुनील साइमन डिसूजा ताने, सांतनानी क्रिस्तीन ओथा सिद्धापूर. पुलगतल्या आत्म्या खातीर मागणें विचारता. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, शांती नोरोना कुवेट, मरीना पिंटो इस्रायल, लिओ बाल्तजार डिसूजा किन्नीगोळी 6th month मास, 7 महिन्याचा उडास. रॉबर्ट कुटिनो डोंबिवली, पॉलिन मिरांदा काद्री, पॉल रोड्रिगस, माइलो टुमुल्की, गास्पर मंतेरो, प्रेसी नाजरेत दहीसर, जेम्स नाजरेत दहीसर, सिस्टर लुसेला दहीसर, जेकब आणि एंजेलिन मेंडोन्सा, स्टेला रोड्रिगस कंचूर मार्ग. सुमेश बाबा सुमयाक आमी समर्पण कर. आमची ते सवां सुमयाक भेटोवन मागया पवित्र आत्म्या आमकां सुमी आमकां आपडूं आज बरें करूं, गूण करूं, विशेष कृपे देणे आनी बेसांवांनी बरों. तू है शांति, तू है भक्ति, तू है आत्मा सृजनहार. तू है शांति, तू है भक्ति, तू है आत्मा सृजनहार. आओ पावनात्मा, तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. आओ पावनात्मा, आओ पावनात्मा, तेरे दान दो और हमको लगा तेरी सेवा में. सुम्याच्या आशीर्वाद आम्ही जोडूया.
सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग्येता जेजू क्रिस्ता सोडवोंदारा उपकार सर तुझ्या अर्गां दिता सन तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मरणांत जिवी दिला सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या दिसाची सर आमची योजना आमची कार्यक्रमां सगळीं देवाक आमी समर्पण दिवन ताचे हांव न्हू ससाय मागोवंक जाय. तर आतां आमची सर तेसावां आमचे इरादे आमच्या काळजाचे सर आशा आकांक्षा व्हडा विश्वासान आनी भावार्थान देवा समोर आमी दवरया. तो आमकां राखतलो सांबाळटलो आनी विशेष आशिर्वादांनी तो आमकां भरतलो आनी आमचें सगळें जीवन तो फळां भरीत करतलो. तो थोडो वेळ आमी मावन रावया आनी आमचे सर वैयक्तीक गरजो देवा मुखार दवरया आनी आमचेर तो आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बक्षणे मागून आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर आनी सदांच तुज्या मोगांत रावचें भाग तूं आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा हागाय प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. शेआलतियेलाच्या पुता जुदाच्या राज्यपाल जेरुब्बाबेलाक आनी जादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक आनी लोकां मदें उरलेल्यांक अशें सांग.
हे मंदिर ताच्या आदल्या वैभवांत पळयल्लो कोण तरी तुमचे मदें उरला आनी आतां तुमी कितें पळयतात? तुमच्या दोळ्या मुखार तें कांयच न्हय तशें दिसना. पूण जेरुबाबेला आतां धैर्य घे, उलयता तो सर्वेस्पर, जेहोजाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवा, धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया, उलयता तो सर्वेस्पर, वावराक लागा, हांव तुमचें सगळें आसां, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. तुमी इजिप्तांतली भायर सरल्यान तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो खरार थीर आसा आनी म्हजो आत्मो तुमच्या मदें आसा, भिये नाकात. कित्याक दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनीक थोड्या वेळान हांव अंतराळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हालयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. रुपें म्हजें, भांगार म्हजें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचें नवें वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातलें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें श्लोक. देवाचेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. चेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. अधर्मी लोकां विरोध तीर्प दिवंक म्हाका राख देवा, खोट्या आनी कपाटी मनशांच्या हातांतलो म्हाका निवार. देवाचेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. देवा, तूंच म्हजें कोटें न्हयवे, तर कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय? दुस्मानांची इजा सोसून खंती दुखीन दीस सारूंक कित्याक सोडताय? देवाचेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाठय. थिंच तुज्या पवित्र दोंगरार वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावूं. देवाचेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां, म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. देवाचेर विस्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. उद्गार उबे रावात. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांच्या सोडवणे पासत दिवंक आयला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक पावटी जेजू वरे विंगड मागणे करनासतना शीस ताचे संगता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदतर जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रावाद्यां मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रोन जाप दिली, तूं देवाचो ख्रिस्त. हे संगती विशयें तांणी कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशापुतान जायतें सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्तपूर्व 520 इश्वेंत दारियोस रायान, बॅबिलोनाच्या रायान इस्रायल परजेक
फाटीं आपल्या गांवाक वचोंक परवानगी दिली आनी इस्रायल प्रजा तांच्या देशाक फाटीं आयली, स्वदेशाक आयली. आनी ह्या वेळार इस्रायल प्रजेक सांगाता दवरलें तांचें देवाळ येदोळूच नाश जाल्लें. अशें आसतना प्रवादी हगाय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. तो इस्रायल प्रजेक सांगाता आपयता आनी तांकां एक उलो दिता. तुमी सर्वांनी सांगाता मेळोन सर्वेस्परा देवाक एक मंदीर बांदूंक जाय. हें मंदीर तुमच्या एकवटाचें एक कारण जातलें आनी देवा वयर आपलो भावार्थ सदांच जियोंक तुमकां साध्य जातलें म्हणून. आनी इस्रायलची प्रजा सांगाता मेळटा. प्रवादी म्हणटा, हगाय प्रवादी, नितळ काळजान आनी खऱ्या भावार्थान सर्वेस्पराचें आराधन करूंक आनी देसवाड जाल्लें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमकां देव उलो दिता म्हणून तो परत्यान परत्यान तांकां सांगता. वय मोगाच्यानो आमच्या जिवनाचें केंद्र जावंक जाय देव. मंदीर म्हळ्यार देवाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत पयलो स्थान दिवचो आनी ताणें सांगलें कितें आसा तें आमच्या जिवनांत आमी सदांच रुपीत करूंक प्रयत्न करचें. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू ताच्या शिसा लागीं विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? आनी पेद्रू जाप दिवन म्हणटा, तूं जावन आसाय देवाचो पूत, सोडवणदार, मनशा कुळाची सोडवण करूंक आयिल्लो, आमकां नवें जिवीत दिवंक आयिल्लो. आनी जेजू हाचे थंय संतोश पावता. पेद्रूक जेजू कोण म्हणून कळीत जाला म्हणून जेजू संतोश पावता. मोगाच्यानो आमी जिवना पर्यंत जेजूक आराधन करना सावन ताची महिमा गावन आसा, पूण जेजू तुका आनी म्हाका कोण जावन आसा? कोण जावन आसा? हें एक सवाल आमी सदांच विचारूंक जाय. जेजू आमचो लागशिल्लो इश्ट गी, तो आमचो सोमी गी, सोडवणदार गी, आमकां नवें जिवन दिवचो जिवनदातार गी, हें आमी सदांच सोदून काडूंक जाय. आनी ह्या जेजूक आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी फाटलाव करूंक जाय. तेन्ना मोगाच्यानो आमचें जिवनय संतोश भरीत जातलें, नंदन जातलें. जेजू आमची सर मेटा, आमच्या मेटांनी तो आमकां धदोस करतलो, संतोश भरीत करतलो. हेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. जेजू आमच्या जिवनांत आज प्रवेश करून दी, आमचे संगी रावून दी आनी आमच्या आमच्यो सर आशा आकांक्षा परिपूर्ण करून दी म्हणून आमी मागया. Listen code C54, page 119. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर अत्रेक आसोवें. सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार
आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हणून आमी भावार्थान सतमानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पण परगडता. तीर भावार्थान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा
आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो पुलगत त्या सर नरजिवंत आत्म्यास आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यात. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फर्नांडमेट्स, येसविडीचे सर मार्तीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. तुज्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा समेस्तांच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुकुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे धर्मीचें म्हाका फावना, तुजे उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Isanko E38, page 214. तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे हे जीने तुझेच देणे किते सयामी तुझे विने. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगाळा जेजू
तूं भोव पळय सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पळय सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासर जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय आमचे अस्कतकायाक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेदना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेचे सालींत आमी बगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वो सोनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Listen for N6, page 301. मोजा जेजूच्या स्वादी काळजा दे म्हाका कृपा तुजो यावे सड आनी सड मोग करून मोजा जेजूच्या स्वादी काळजा दे म्हाका कृपा तुजो यावे सड आनी सड मोग करून मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरिया आशिर्वाद दिवं आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे ताचे आमेन. भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक म्हजे नामान आनी प्रणाम. दैवी कलोरेतीर मंदिर आपलो वार्षिकोत्सव व्हडा दाबाजीक रितीन आचरशिता. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 9:30 वरां थावन दनपरां 12:30 वरां पर्यंत वार्षिक परब हांगासर चलतली. म्हणजे शेनवाराची एका दिसाची रेतेर हांगासर आसतली. सांगाता सुडासतरा ऑक्टोबराच्या 2 तारखे उपरांत हर एका शेनवारा हांगासर हरशेंच्या बरी सकाळीं 9:30 वरां थावन 12:30 वरां पर्यंत शेनवाराची एका दिसाची रेतेर आसतली. आनी अकरेक सकाळांक कावन्सिलिंगाक कुमसारांक वैयक्तीक यासकांच्या भेटेक तुमकां अवकाश आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान स्वागत करतां. ह्या वार्षिकोत्सवाच्या बाबतीन 3 दिसांची सीद प्रसारीत रेतेरी हांगासर आसतली. सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर ब्रेस्तारा सप्टेंबराच्या 30 तारखेर आनी शुक्रारा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर 3 दीस सांजेर 6 वरां थावन 8 वरां पर्यंत सीदा प्रसारीत रेतेर आसतली. आनी शेनवाराच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दाबाजीक रितीन सकट लोक सांगाता मेळोन ही परब आमी करया आनी रेतेर करया. तर देवाक आमी अर्गां ही होगलाप दिवया. आमी सांगाता मेळया ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सकाळीं 9:30 वरांचेर दैवी कलोरेतीर मंदिर कार्नाड मुल्की मांगळूर हांगासर. समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें.